प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वा विसवोर वोड 27 ते 32 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो, कोता कोता तुमचे तो तुम्ही चुनो काढलेल्या समाधी सारखे. त्यो बायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पण भितरल्यान मेलेल्यांचे हाडांनी आणि सगळे जिन्सांचे ओडशिकेन बोल्ल्यात. तेच परी तुम्ही बायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पण भितरल्यान तुम्ही दोंगेपणान आणि खोटेपणान बोललेले आसात. तांची खास जेजू आदी फुडें सांगता. दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो, कोता कोता तुमचे. तुम्ही प्रवाद्यांच्यो समाधी बांधतात आणि नितीवन मनशांच्यो यादगारी नेटयतात आणि म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आम्ही असल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक आणि तांच्या बरोबर वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटोच प्रवाद्यांक जिवीशी मातेल्यांची तुम्ही सोसोत म्हूण तुमचेच तुम्ही गोवाय. अशें तो तुमच्या पुर्वजांच्या पातकांचे माप ते तुम्ही बरोवन काडतात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शोर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू पोत्तून फारिजियां आनी धर्मशास्त्रांक एकदम कोडी उतरां उलयता. आनी आयज 27 वडीन तो कितें म्हणटा? दोंग्या धर्मशास्त्र आनी फारिजियानो, कोटा कोटा तुमचें. तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेळिल्ल्यांची हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साच्या ओलशिकान भरल्यात. बाबणीनो, चोत्रायन आमी आयकोया. पवित्र आत्मा आमकां सांगता, जेन्ना हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री त्या वेळार जेजू कडेन येयल्ले तेन्ना ते दाखोवंक सोदताले भायल्यान की तो एकदम पवित्र म्हणून, ते एकदम देवाचो मोग कोत्ताले म्हणून. सगळें जें करूंक जाय आसलें कायद्यान बरयलें, दान दिवपाचें, दाव वांटो दिवपाचो, मागणी करपाचो, दुसऱ्यांक गरिबांक पयशे दिवपाचे, हें सगळें ते कोत्ताले. भायलो दबाजो कोत्ताले, बट भितरल्यान ते कुसके आसले. जेजू आमकां सांगता, आमी सोत्तूर रावपाक ह्या वागांक सोत्तूर रावपाक एकदम गरजेचें. कित्याक बाबणीनो, जो लोक भायल्यान चुनो असल्या समाधी भाशेन दाखयतात, म्हणजे भायल्यान दाखयतात की एकदम बरे पवित्र भाग्योन म्हणून, पूण भितरल्यान जेन्ना ते कुसके आसतात, भितरल्यान सामके म्हणजे सर्पा भाशेन आसतात, तेन्ना बाबणीनो आमी पळयतले की हो लोक मोगान चलना, फकत भायल्यो रिती कोत्ता, भायलो दबाजो कोत्ता. म्हणजे जेन्ना तांकां तिचो म्हणजे कितें करूंक जाय तेन्ना सगळ्या वचीर दाखयतात की आपूण पवित्र, व्हडलो व्हडलो शर्माव दितात, व्हडल्यो काणयो सांगतात. पूण बाबणीनो, जेन्ना आमी तांकां मेळटा, कसली आमची गरज आसा, कितें आमी तांकां विचारूंक आमी वेता, तेन्ना बाबणीनो ते मोगान चलना. ते थंयसर आपली पदवी दाखयतात, आपलो हुकूम चलयतात. कित्याक बाबणीनो, ते केन्नाच तांकां देवान विचून काडूंक नासले. आनी तेच जालें ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्राचें. तांकां देवान विचून काडूंक ना. ते थंयसर वचोन शिकले, थंयसर सेमिनारीन, थंयसर हांगा थंय वचोन ते शिकले, तांकां खूब जाणवाय मेवली. आनी जेन्ना तांकां जाणवाय मेवली, तेंचे शिकलेले म्हणून आतां ते जो लोक नोको आसलो, ते आजून पासून ते वाचूंक नासले म्हणून, ते आतां तांकां जाणवाय आसली म्हणून जे शिकलेले म्हणून ते आतां दुसऱ्या लोकांक आतां फटोवंक लागले. दुसऱ्या लोकांक म्हणजे ते आतां दाखोवंक लागले की आपूण सगळें जाणो, आनी सगळ्या लोकांक फटोवन ते आतां एक फारिजियो आनी धर्मशास्त्र्या भाशेन ते जिवंक लागले. म्हणजे कितें म्हणटा जेजू कितें सांगूंक सोदता? जो लोक भायल्यान दाखयता की आपूण एकदम पवित्र भाग्योन, पण भितरल्यान म्हणजे कुसक्यात, भितरल्यान वागा भाशेन चलतात, ते जावन आसा व्हडले ढोंगी. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी ढोंग्या भाशेन जियेतात. ढोंगी कोण जावन आसा? भायल्यान एक सांगता दाखयता, पूण भितरल्यान कुसको आसता. आनी बाबणीनो, जो कोण खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाता, जो कोण जेजूचे सोत मानता, ज्या मनशा मरे बायले मदें पवित्र आत्मो आसा, तांचें जिवीत मोगाचें आसता, ससणिकायचें आसता. आनी बाबणीनो, जेन्ना आमी पळयता की कोण मोगान चलना, ताचें कसलेंय पोजी जावं, पाद्री जावं, बीस जावं, पापसाय जावं, मोटवाशी जावं, व्हडलो प्रेगादोर जावं,
पूण थंय मोगान चलना जाल्यार तांचे भितर पवित्र आत्मा ना जाल्यार तांची फळां आसतलीं कुसकी, तांची फळां आसतलीं वायट, आनी देखून भावणीनो आमी चतूर रावून आमी पळोवंक जाय की कोण खरे भशेन देवाची पवित्र फळां दिता आनी तांचे आयकोपाक, तांचे आमी तांचो शर्मा आयकोपाक गरजेचो. पूण आयज ह्या निमाण्या काळार आमी चुकल्या जाल्यार, आमी आमचे दोळे बंद केले जाल्यार, फकत धर्म केला जाल्यार आनी असले आमी फकत धर्माचें करपाक गेल्या जाल्यार पूण आमचो संबंद देवाशी गोड जावंक ना जाल्यार, कित्याक आमी पळयलां की जो कोण आमचा यादनीक, जो कोण आमचो मोटवाशी, जो कोण तो प्रेगादोर आमकां फकत बिश्ट्यो काणयो सांगता, फकत रिती कोत्ता, पूण मोगान चलना. आमी त्याच्या कडसून थंयसर धांवून आमी खरेपणी आमी आमचो संबंद ह्या बऱ्या गोवळी जेजू बरोबर आमचो संबंद घट करूंक ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक गरजेचें. तर आयज बाबणीनो आमी चुकल्या जाल्यार, आमी कुड्डे जाल्या जाल्यार आयज आमी आमच्या कुडीन वचोन आमी देवाचें भोगसणें मागया. आमी देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें आमी वाचुया, त्या उतराचेर नियाळ करुया, आमी शिकून आयकोया जी स्वताची हाती, आनी जेजू बरोबर आमचो संबंद घट करून आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक खरेपणी आमी जे भास्कलपण नासतना मनशां, आमी खरी मनशां जेजूचे पाटलादार कहे जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.